आयची पत्रकार परिषद आम्ही आपल्या अनेक आज पत्रकार परिषदेत आमचे काँग्रेसाचे बेनावली काँग्रेसाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा मिनी फर्नांडीस तशें महिला प्रेसिडेंट बायसानी पेरेरा तशेंच आमचे मायनॉरिटी सेलाचे काँग्रेसाचे बीबी नियाज शेख आमी आयज थोडे मुद्दे हिंगा लोकांक पावोवपाक सोदता. फाल्यां 12 तारीख जानेवारीची आनीक फेब्रुवाराचे 14 तारखेर इलेक्शना डेट म्हणटच आमकां म्हाका दिसता 1 म्हयनो कमी आमकां मेवता आमकां कॅम्पेनींग करपाक. आनी कॅम्पेनींग करता आसतना पयलीं भशेन कॅम्पेनींग आमकां करपाक मेवना. ही फकत ही मॅसेज पावोवपाक सोदता हांव आमच्या बाणावलेच्या मतदारसंघाच्या लोकांक. म्हज्या बरे मागपी म्हाका दिसता बाणावले मतदारसंघात म्हजो विकी पाशेकाचो पर्सनल वोट अरावंड 5,000 समज म्हाजो पर्सनल वोट आहा. सो लोकांच्या मनान कितें आहा आयज वेगळे वेगळे पक्ष भोंवपाक लागले आनी पक्षाचे एस्पिरंट कॅन्डिडेट म्हणून कोणाक लागले, एक पक्षाचे दोन भोंवंक लागले म्हणजे कन्फ्युजन चल्लें आहा लोकांच्या मनान. आनी लोकांच्या मनान आमच्या बाणावले मतदारसंघान मिकी केन्ना सारको म्हणजे लोकांक मेवपाक भायर सरतलो. आमी मेवल्या आमचे दर एक वाड्यांनी दर एक वाडो आहा आनी त्या वाड्यांनी बरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल लोक आहा, बरे सोशल वर्कर आहा, ताका आमी पर्सनली मेवल्या. पूण दर एक घरा वचून पावना कित्याक तिकेटूय कन्फर्म जावना आनीक मागीर तितून भितर दुसरे फेक न्यूज भायर सरता म्हणटच लोकांचे मन कन्फ्यूज जाता. आनी त्या पासत आमी आयज ब्लॉक प्रेसिडेंट महिलाचे प्रेसिडेंट काँग्रेसाचे तशें मायनॉरिटीचे सेलाचे प्रेसिडेंट आहा. आमी हांगा आयज एक पत्रकार परिशद धरल्या दर एक आमच्या बाणावलेच्या मतदारसंघाच्या लोकांक एक मॅसेज पावोवपाक. आमी फाल्यां 12 तारीख म्हजे नंबर 12 तारीख 12. सो आमी फाल्यां भायर सरता सुरवात करता आनी म्हाका ऑर्गनायझेशन आहा बाणावले मतदारसंघात म्हाजे दर इट इज नॉट अ ब्लॉक वायज अ बूथ वायज आय हॅव माय ओन ऑर्गनायझेशन वॉर्ड वायज इट इज मोर दॅन द ब्लॉक. सो आमी दर एक वाड्यात दर एक ग्रूप आमचो 5-5 जाणांचो ग्रूप आमच्या मतदारसंघात वाड्यात भोंवतले बाबा कॅम्पेनींग करपाक. सो एटलिस्ट आमी जी इलेक्शन कमिशनाची गायडलायन आहा इलेक्शनाची ती आमी फॉलो करतले. कित्याक तुमी जाण आसतले आमकां एक बरी रॅली दवरपाक जाय जावं एक बरो एक मिटींग ऑर्गनायज करपाक जाय. तुमकां खबर आहा आमी हजारांनी लोक हाडपाक शक्य आहा, पत्रकारांक खबर आहा. पूण आयज हे कोविडाचे महामारीक लागून आमी व्हडल्यो मिटिंगो करूंक जाय शक्य ना. आनीक कितें जाता कोविड टायम इलेक्शन कमिशनाचे प्रोटोकॉल आमी जे तेमी हे सांगले वेवस्थीत सांगले आहा ते फॉलो करपाक लागून आमी व्हडल्यो मिटिंगो करिना. पूण फाल्यां 12 तारीख जानेवारीचे फाल्यां सावन आमी सुरवात करता. आनीक तुमकांय खबर आसा पत्रकारांक आयज वेगळे वेगळे न्यूज सर्क्युलेट जाता आनी ते सर्क्युलेट जावचे आदी एक 4 दीस पयले TMCचे मोहित्रा हे MP आहा TMCचे एणे एक वेगळो एक स्टेटमेंट केलो आनी लोकांच्या मनान दुसरो निर्मळ उक्तायलो की आमी काँग्रेसा कडेन एलायन्स करता म्हणून. सो हांगा पत्रकारांनी आनी गोंयच्या लोकांनी एक मनान धरपाक गरज आसा. हो स्टेटमेंट केलो
TMCचो MP महुआ मोइत्रा हेणें फकत हो स्टेटमेंट ताका लोकांक गोंयचे परजेक तेचो एक मुद्दो तेंचे फुडल्यान वयता लोकांक एक ऑलरेडी एक मेसेज पावली आहा TMC आनी आप हे अडानीची टीम गोंय हाडल्या म्हणून आतां हे कावर कशें करप हो इफेक्ट जाता तो कसो कावर करप TMCन आयज TMC अशे भाशेन स्टेटमेंट करप एलायन्स जाता एलायन्स करपाचें आहा म्हणटकच हाल्या लोकांक सांगपाक आमी एलायन्स करपाक सोदताले काँग्रेस सोदूना ह्यो एक दुसरे भाशेन निर्मळ लोकांच्या मनान घालप पूण अशें कांय ना तुमी आयज पयला आसतली एक मेसेज सर्क्युलेट जाता की राहुल गांधीन गोंयच्या लिडराक आनी आमचे ऑब्झर्वर आहा ताका आपयल्या म्हणून दिल्ली हेजेर चर्चा करपाक एलायन्सा वयर ट्रिपल काँग्रेस आनी काँग्रेस ऑयल फेक न्यूज म्हणजे लोकांक आयज कितें मेसेज पावपाक जाय आमी हांगा बाणावले मतदारसंघाचे मेसेज कितें म्हणून पावयता जेन्ना आमी बाणावले मतदारसंघाचे सगळे लोक जाणा आमी लोकांक सांगलां आमी हो विशू हेका TMC आयज कॉन्स्टंट रायजूच जायना TMC आनी काँग्रेस एलायन्स जावपाचें कॉन्स्टंट रायजूच जायना कोणूय मानचो ना पूण हे TMC कित्याक अशें स्टेटमेंट करता ते कडेन आतां कावर करपाक कांय ना डिफेन्स करचें तेंचे TMCचे डिफेन्स फकत हे आमी एलायन्स करपाचें कॉन्स्टंट रायज जायना आयज तो TMC गोंयांत बरें सांगूंक सोदता आमी गोंयां येयल्या बीजेपी काबार करपाक जाल्यार तुमी सांगा आनी गोंयचे परशेक खबर आहा बाणावलेच्या मतदारसंघाक खबर आहा बाबा हेणी TMCन कोणाचे मनीस उठले आनी येले बीजेपीचे मनीस कोण आमदाराक गेले बरे कार्यकर्ते बरे येले बीजेपीचे ना न्हू कोणाक गेल्या काँग्रेसाचे कार्यकर्ते व्हरोन काँग्रेसाचे MLA रिजायन करून व्हरोन तेणी एक बेस केला आनी बेस केल्या उपरांत बीजेपी एक ट्रिबल काँग्रेस बेस केल्या उपरांत ट्रिबल काँग्रेसाक व्हरोन म्हाका समजना हुंच्या तोंडान ते स्टेटमेंट काडटा बाबा आमी काँग्रेसाक एलायन्स करता म्हणून एक अशें रायजूच जायना आनी समज गोंयांत खबर आहा आतां हे तेंचे डिफेन्स त्रिमूळ काँग्रेसाचे हे डिफेन्स फकत हो स्टेटमेंट काडून लोकांची गेज चॅक करपाक आनी कांय ना बाकी कांय ना आनी हे लोकांकूय खबर आहा आयज तर आप आनी TMC तर गोंया आहा हेका आडानी हाडल्या सगळो खबर आहा आतां फकत डिफेन्स आहा तेंचे डिफेन्स म्हणजे डिफेन्स फकत हे एलायन्स दाखयता म्हणून फेक न्यूज सर्क्युलेट करप हे आमी हे क्लियर करपाक चड करून बाणावले मतदारसंघात हे क्लियर करपाक आमी हे प्रेस घेतला फकत बाणावलेच्या मतदारसंघाक मेसेज पावपाक कित्याक बाणावले मतदारसंघात NCPचे आमदार आशिल्ले ते आयज TMCन येयल्या म्हणजे लोकांच्या मनान कितें जाता लोकांच्या मनान एक दुबाव जाता की आयज तो TMC आनी काँग्रेस जर एलायन्स जाता जाल्यार आयज तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट ऑर रॉंग ते आतां वेळ ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल करपाक तो मर्जर जाला वो जॉइन जाला ते फ्रॉम NCP टू TMC ते म्हण तूं वेगळी कर कॉन्स्टिट्युशनल रायट ऑर रॉंग ते पडना पूण लोकांच्या मनान कितें आहा आयज TMCचें रेप्युटेशन आहा एज ए MLA म्हणून ते आसतना तो एलायन्स जाल्यार तेका दितले काँग्रेसान कशें आसतले सो हे लोकांच्या मनान आहा आनी हे दुबाव हे TMC घालता आनी कोण घालना TMC घालता फकत आमचो हो बेस जे तेंचो लोकांक आयज गोंयांत सबंद गोंयांत कळून दिलेले आहा TMC म्हणजे अडानी आनी अडानी म्हणजे BJP हे सगळ्योच लोकांक कळून दिलेले आहा देखून हे आयज TMC स्टेटमेंट काडटा फेक स्टेटमेंट काडटा लोकांचे दुबाव निर्माण करपाक आनी आमी फकत हांगासर येयला फाल्यांसर आमी आमचे कॅम्पेनीक सुरवात करता आतां आमचे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट आमी काँग्रेसाचे म्हणून आमी आहा काँग्रेसाचे म्हणून न्हू आमी येयले काँग्रेसान म्हणून आनी लोक पळय हेच मनान धरा
एक मनान धरा तुमकांय आनी बनावली मतदारसंघाकूय खबर आहा कळ्ळें तुमी तिका गेले त्या फावटी 2017 आमी तुमी खबर तुमचे नदरे पळयता आसतले सेकंड कोण येयलो थर्ड कोण येयलो फोर्थ कोण येयलो कितलो कोण जिखलो फर्स्ट येयलो आनी कोण सेकंड येयलो तिका मत कितले डिफरन्स आहा हें गरजेचें हे पर्सनल वोट सो हे मनान धरा मिकी पाशिकाचो बनावली मतदारसंघात पर्सनल वोट आहा 5,000 हो आनी कोणा कडेन ना समजले तुमी न्हू मिकी पाशिको भायर सरता तिकेट हाल्या इनाम जातली परवा इनाम जातली मिकी पाशिको फ्री हँड हा बसतलो ही मेसेज क्लियर गोंया मतदार आमच्या बनावले मतदार पावपाक जाय सोबत गोंया पावपाक जाय मिकी पाशिको फ्री हँड आहा बसतलो बसता आनी निवडून येतलो काँग्रेस आमी जर काँग्रेसान ना आतां ना जाल्यार काँग्रेस ना जाल्यार मागीर आमकडे ऑप्शन आहा न्हू ना जाल्यार ऑप्शन आहा गोंयच्या पळय बनावले मतदारसंघाक लोकांक खबर आहा धमकी कित्याक दिवपाक जाय आमी काँग्रेसान आहा मरे तुमी आतां तुमी अशें जाता आमी आतां काँग्रेसान म्हणटा धमकी दिवपाची पॉझिटिव्ह येयलाच जायना आमी फाल्यां तुका खबर सांगला आमी फाल्यां कॅम्पेनीक सुरवात करता म्हणून 12 तारीख फाल्यां म्हजो बरो नंबर फाल्यां सुरवात करता तुम्ही म्हणून सांगता म्हणजे अलायन्स जातले म्हणून न्हू आमी पळय बनावली एस्पिरेंट आहा म्हणून म्हाका खबर आहा तुका खबर आहा बनावली मतदारसंघाकूय खबर आहा पूण बनावली एस्पिरेंट आहा तेका तेंचो मत पळोवपाक जायो तेंचो पर्सनल वोट काडपाक जायो सर्वे पळोवपाक जाय गेले ते पळय केपी इलेक्शनाक येवन कितलो वोट डिफरन्स जाला 5,800 तुम्ही समजूपाक जाय पत्रकारांनी आणि बनावलेच्या मतदारसंघा लोकांकूय खबर आहा बाबा जरी तर हो वोट 5,800 तर कावर करतलो कोण गेले ते पावटी कोण जिखलो आता प्रेसिडेंट एमएलए ताका मिकीच खबर आहा ताका मिकी करूंक शकता आनी कोणाकूय खबर ना हे सीट आमच्या बनावलेचे सीट पिड्यार करूंक जायना आमी 20 वर्सांनी ही 20 वर्सां रायट फ्रॉम 2002 टील डेट हे सीट काँग्रेसा कडेन ना हे काँग्रेसा कडेन ना आमी 2 पावटी निवडून येयल्या थंयसर एनसीपीचेर आनी 1 पावटी निवडून येयल्या आमी यूजीटीपीचेर हे मनान धरा आमची ही लोकांची आमची रिलेशनशीप आहा आमी लोकांची बरेपण दवरलेलें आहा आनी त्या पासून हो लोकांकूय खबर आहा आनी लोकूय रावता आमी केन्ना येतले आनी आमकां बनावले मतदारसंघात कसो कशें आमकां सुसेग मेळटले ते सर एक गणित तुम्ही एक सांगा काँग्रेसा सांगा हे गणित न्हू हे गणित आमी आतां पत्रकार परिशद घेतली इट इज क्लियर न्हू इट इज गोईंग अक्रॉस गोवा लिडराक सांगपाक कितें लिडराक खबर ना लिडराक तूं खबर ना बाबा बनावले मतदारसंघान कितें आहा ते सर्वे काड जाल्यार बनावले मतदारसंघान गेले 2007 बनावले काँग्रेसाच्या लिडराक खबर ना बनावले 2017 बनावले काँग्रेसा वोट किती पडलो तिला जायचे पळय आता थंयसर कितें आहा ते तिका एनसीपी मागता एनसीपीचे सीट म्हणून एनसीपी तेचो तिका चर्चा चल्लेली आहा दिल्ली ते मागता न्हू दे अलायन्स इन महाराष्ट्रा why we not have here also Congress is clear no there is no alliance between NCP and Congress काँग्रेस अलायन्स क्लियर आहा ना भासाभास तरी चलता तेंची अजून हांव जाणा ते भासाभास चलता केन्ना पर्यंत जातले इलेक्शन एनसीपी कोणी मागले तिकीट हा एनसीपी कोणी मागले एनसीपी लिडर मागतले न्हू कोण तो लीडर अरे एनसीपी जे सेक्टर ऑफ लिडर ते मागतले कॅन्डिडेट मागीर डिसायड करतले न्हू तेंका खबर आहा ना हांव तुका तुमी इंस्टाला देखून सांगता कित्याक डिले जाला तुमी हे मनान धरचे न्हू डिले जाला फकत आनीक एस्पिरंट कॅन्डिडेट आहा म्हणून सो देर आर अदर हिचीस ऑल्सो एज फार एज आय नो आमी दिल्ली कॉन्टेक्ट आहा आमचो सो इट इज नॉट ओनली देर आर अदर एस्पिरंट कॅन्डिडेट प्लीज डू अंडरस्टँड दॅट देर आर तिका
अलायन्स पार्टनर अजूनही डिस्कस करता अलायन्साचेर. ते समज एनसीपी कडेन अलायन्स जाली आनी एनसीपी बेनावली दिली आनी तुका डिनाय केली, तूं कितें इंडिपेंडंट बसतलो बेनावली? पळय आमी हे आतां उलोवचें न्हू. जेन्ना टायम येयलो म्हाका कडेन जायती ऑप्शन आहा. इट इज नॉट दॅट आय डोंट हॅव ए ऑप्शन. इट इज नॉट दॅट आय एम फर्स्ट टायम एस्पिरंट कॅन्डिडेट. आमी 5 इलेक्शनां केले आनी 4 इलेक्शनां जिखलो. इट इज नॉट पर्सन हू लॉस्ट अँड लेफ्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ना. हांव बाणावले मतदारसंघात पेडे जावंक वचोन हांव उबें, पूण आनीक बाणावलेच्या मतदारसंघाच्या एक तेंच्या गांवच्या लोकांक मनशाक धरून गेलोलो. सो हें मनान धरात. हांगासर तुमी विचारता तें हांवूय मान्य करता, पूण एक मनान धरात. मिकी पाशको पयलो कॅन्डिडेट ना हांगासर. आय हॅव 25 years एक्सपिरियन्स इन पॉलिटिक्स. प्लीज डू अंडरस्टँड. सो यू विल कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट करतलो. इट इज नॉट सी इफ आय कॉन्टेस्ट फाल्यां बरें आहा ना आहा म्हाका खबर आहा. इफ आय कॉन्टेस्ट आय वील सी दॅट हांव कशे भाशेन कॉन्टेस्ट करपाक जाय तें जाणा आनी हूंय पासून पावपाक तेंय जाणा. म्हाजी एक मनान धरा. सबंद गोंया हांवें वावर केलेलो आहा पोरची पासत. हे लोकांक पडपाक खबर आहा. लोकूय जाणा मिकी करप्शन ना. मिकीची इमेज पॉलिटिकान क्लियर आहा, क्लीन आहा. एक डॉट ना करप्शनाचो. हें मनान धरा. सो मिकी हुंयसरूय हुंयच्याय मतदारसंघान वचोन हुंयच्यार आमी कॅन्डिडेट आहा तेका अर्द्याचेर हात मारून सांगूं जाता आमी क्लीन आहा, एकदम निर्माणीत आहा आमी, हें सांगूं जाता. इतलें मनान धरा. I'm the president, Mr. Vinod Fernandez here, the president. Okay, I am very personal survey केल्या, okay, in Congress. I'm joined झाला. As per my, I have worked right from Kabilasi to Sarauli, okay. तो ऑब्झर्वर मी केला. No, I'm not an observer. I'm a block president. I'm a block president. Okay? So because it's my duty to choose the correct candidate and give it to the Congress. That's it. So as per my this, wherever I have interacted with people, okay, there is only one name that is coming here is only of Mickey Pacheco in Congress because he has worked for the people. When he was the tourism minister, I have met all those coastal guys and all that. And he is the only one who has helped us and nobody else. And I know he is not corrupt. That is for sure. As he rightly said, that he has not done any corruption. He is a clean. Having said that, you are mentioning that people are supporting him, then he is also mentioning he happens to have a lot of experience in the politics. Yeah. When people are understanding, when Mickey is claiming, when you are saying that Mickey is strong, why don't you think Congress is still Congress doesn't feel that he is strong enough to declare? I told them several times. I told them, see, 20 years there is no Congress here in Benamole. Okay. Now this is one now chance what they are getting Congress now. One chance that they are getting in now to bring back Congress back to Benamole constituency. And the only hope is he, because as per my what I have experienced, okay, he is the only guy. If you give it this ticket to anybody else, it is not just possible. So you want to say Congress is not listening to you? No, I put my suggestion. I can only suggest. I cannot force them to give it to him. See, as per my survey, what I have done, see, he has got nearly 5,000 of his own supporters. Plus Congress is there. Okay, plus I am there. So rightly, what is right, that is he is going to win. He is going to win. Explain this to leaders. I already explained. No, but you failed to explain this to leaders. No, I made this thing very clear to everybody. Because see, there is a strong party there. So in front of a strong party, you require a strong is also no candidate. So he is the only one who can fight this in Benamole, and nobody else can fight. Who is there? Otherwise, you can tell. What if the party doesn't give him ticket? Will you support the other candidate? So Every time at the press conference, about ना मग डावट ना तू पळय हांवें प्रेस म्हाका दाखयला हिंगा जायतो
मेसेजीस सर्क्युलेट जाता देखून हांवें पॉयंट क्लियर केला लोकांच्या मनात तुका हांवें सांगिल्ले भशेन आता तृणमूल काँग्रेस 2-3 फेक मेसेज सर्क्युलेट करूंक लागला किती म्हणून बाणावले मतदारसंघात कितें म्हणून किती म्हणून मेसेज सर मेसेज सर्क्युलेट जाता काँग्रेस आनी तृणमूल काँग्रेस अलायन्स जाता म्हणून मी किती आनी एक म्हणले तृणमूल काँग्रेस नाल्यार अलायन्सा पळय म्हणटा मोहिता मित्रान खंयच म्हणलं की अलायन्स करतलो म्हणून ते सांगला लायक मायंडेड पार्टी शुड कम टुगेदर She made. No, She no. made. We I checked- we that's what checked I'm her trying to. statement. And the very next day she gave another statement that we have not said any alliance म्हणून. No, I have circulated तुका मुगे सांगून ह्यो मेसेज सर्क्युलेट जाता तेजे उलयला तुवें सांगलें तिने एक ट्वीट केलें पयलीं दिसा तेन्ना तिने सांगला लायक मायंडेड पार्टी शुड कम टू डिफीट ते बीजेपी मागे क्वेश्चन आन्सर नो केला हा? alliance. ना पळय आता काल एक आनीक न्यूज सर्क्युलेट जाला कित्याक राहुल गांधीन आपयल्या म्हणून एका कोणाक आमच्या लोकल लिडराक आनीक आमचे ओबजर्वर आहा तेका डिस्कशन करपाक प्रपोज हेजो तृणमूल काँग्रेसाचो सो दीज आर द मेसेजीस मेक लॉट ऑफ डिफरंट रायट सो हे कोणाक त्रास जाता हे आमकां त्रास जाता काँग्रेसाक त्रास जाता सो हिंगा क्वेश्चन रायज जायना जेन्ना टीएमसीन सगळे तोडून येयले काँग्रेसाचे आनी बेस केला सुमराचो बारीकसो बेस केला आनी बेस करून उलयता एलायन्स करपाचे सो हिंगा एलायन्स करपाचो क्वेश्चन रायज जायना न्हू राहुल गांधीन आपयलें म्हणटा ते एक नॅशनल चॅनलान रिलीज केल्या कळ्ळें तुका जर आपयलें ना जाल्यार तुमी काँग्रेसीन तुमगे प्लॅटफॉर्माचेर डिनाय करपाचें डिनाय केला म्हाका आयज हांवें गुंडूरावन मेसेज सर्क्युलेट केला तेजे फेसबुकाचेर काँग्रेसाचे फेसबुकाचेर येयल्यार परती फेल जातली कोणें हॅक केल्यार ना हे केलं वेगळी गोष्ट पण आता सध्या आमचे वेणुगोपालांनी सर्क्युलेट केल्या फेक म्हणून ती सो तशें क्लियर करपाक जाय न्हू ना हॅक केलं जाल्यार तो ते personally घाल नो क्वेश्चन ऑफ हॅकिंग सो तुमी मागीर क्वेश्चन आन्सर केला जरी तर मागीर एका टिकेट दिली ना आनी दुसऱ्या दिली तुम्ही ब्लॉक एज ब्लॉक विल ऑल सपोर्ट द अदर कॅन्डिडेट काँग्रेस कॅन्डिडेट See, I want to go with a winnable candidate. That My message- mind is very clear. Mine is very clear. If you are giving me some strong, some weak candidate, no, I'm not. पार्टी वीक कॅन्डिडेट चूज करायची No, but no. See, as तुका पहिला सांगितलं, I made my पार्टी सर्वे केल्या. पार्टी वीक कॅन्डिडेट सिलेक्ट करना जाल्यार येलचे पार्टी कितें जालें लास्ट इलेक्शनाक कितें जालें राष्ट्रवादीसाठी सेटिंग आनी वीक कॅन्डिडेट म्हणजे सेम जालें न्हू बास ती बास सेम जालें न्हू You are मागीर coming to the same point. See, see, Miki Pashi is not going to ban here. I am not going to ban. I'm not a person who asking ticket for Miki Pashi go Miki Pashi. I know what I can do. कळ्ळें तुका न्हू म्हाका ऑप्शन ना न्हू मुगे हांव बाणावले मतदारसंघात कित्याक येयला बाणावले मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका आपयला ज्या आयज MLA आहा ज्या लोकांक पीस ना बाणावले मतदारसंघात पीस ना लोकांक एका पिड्यार करतलो एका भायर पॉलिटिकल काबार करतलो जाल्यार मिकी पाशिकोच म्हणून आनी हिंगा हेजे पयलीं करूनय दाखयलो हांवें त्या घराब्यांतले 4 बसयलेले काबार करून धाडल्या हेजे पयलें हे मनान दवरा आनी हो लोकांक हो इसको आसा मिकी हे करूं शकता हा म्हणून मिकीकूच आनी कोणाक ना म्हणून हे लोकांक मेसेज पावोवपाक जाय बनावली मतदारसंघा खबर आहा त्या पासून हांव बनावली मतदारसंघाक येयला अदरवायज म्हाका नुया बसपाक काय हरकत आसूं ना म्हाका काय हरकत आसूं ना आय वॉज इवन टोल्ड रिसेंटली यू कॉन्टेस्ट देर आय सेड डू यू हॅव एनीबडी हियर टू डिफीट हिम काँग्रेसीन होय थँक्यू